Just imagine. इश्टानो संकेत रावळ वास्कोच्यान एक आमकां पार्टिसिपंट दिलो. तेणी मातशें डिफरंट एक वेगळे भशेन मातशें प्रेजेंटेशन केलें आपल्या टॅलंटाचें. पोएटिक्सशें तेणी आपली एक स्वताची कविता अशी घडोवन हाडलेली. गडगड पडना जाल्यार पावस पेंवचो ना आनी पावस पडना जाल्यार बेबे रडचें ना. सोमार येना जाल्यार मंगळार येना आनी मंगळार जायना बगोर बुधवार जायना आनी बुधवार जायना बगोर गुरुवार जायना आनी गुरुवार जायना जाल्यार भुरगीं जायना. सारकें न्हू? तशें जाल्यार इतले डायलॉग जर हांवें बरोवन म्हाजें हें पिक्चर हिट जायना जाल्यार हांव ह्या पावसाक ह्या बुकाक उजो घालता. उजो. तुमी टॅलिब्रँडाचे एड्स, तेंचे फिचर्स, तेंचे प्रोग्राम्स तुमी खुबश्या चॅनलार पयले आसतली. पण असली टॅलिब्रँडाची एड ऑर असले टॅलिब्रँडाचो प्रोग्राम तुमी खंयच पळोवंक नासतलो. गौरव नायक फोंडेच्यान तुमच्या मुखार घेवन येता टॅलिब्रँड्स एडवर्टायझींग, आमचो ऑडिशनाचो नॅक्स्ट पार्टिसिपंट. इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, आ से आ तक, एक आयडिया जो बदल दे आपकी दुनिया. एडवर्टाइज करप्यांनी देवाक लेगीत सोडलें ना. कोण तरी म्हणटा विटोबा ज्या विटेर उबा आशिल्लो ती वीट आमची कंपनीची. कितें म्हणपा ह्या मनशांक? कितें सांगपा उरलां? अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप शक्ति कपूर से रणबीर कपूर हो जाएंगे, जॉनी लीवर से माइकल जैक्सन हो जाएंगे. हेलो, अब हमारे साथ एक चाइनीज मिला रहे हैं. मेरे आंखें बहुत बारीक हुआ करती थी, मुझे ठीक से दिखा भी नहीं करता था और मुझे बॉल डांस में डांस भी नहीं करना आता था, इसलिए मुझे सारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही थी. फिर अपने रो मत, आपके जीवन में A1 ने क्या कमाल किया है. A1 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मेरी पूरी लाइफ बना दी. या आमगे शाबण नासतालो, उदकूय न्हावपा मेळनाशिल्लें, तेन्ना A1 लायल्या पुरो घे वास. सगळे गांवाचे लोक सच्ची सच्ची तालिया थालिया थालिया. इश्टानो, वजरी पेडणेच्यान समीर शेटयेन आमच्या मुखार बहुरंगी आनी बहुढंगी अशे कॅरेक्टर्स आमच्या मुखार दवरले ऑडिशनाक. आमच्या ऑडिशनान आमचो नॅक्स्ट पार्टिसिपंट समीर शेटये, वजरे पेडणेच्यान. जसा जीवात जीव घुटमळ तसं फिरतीचं वाटतंय बळ, तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ रान मग बघून दुश्मन जळ. तर तुमकां आतां सांगता हांव डिफरन्स बिटवीन ओल्ड बायक आनी न्यू बायक. पयलींची कितें राजदूत डाबा 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 चलता आपली, फुडलोच दिसता, फाटलो कोण दिसना, चलता. फुडें हारशे दोन, तेका रिबणी तांबडे तांबडे दोन, अशे तांबडे तांबडे ते अशे 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 अशे. आनी आतांची FZ करिझमा पल्सर 220, मनीस कोण फाटलो दिसता, फुडलो कोण दिसना, सकयल सारकें. पयलींचें कशें गाडी स्टार्ट मारता पयलीं गियर घातला पयलीं आपूण ढुकली, गाडयेक त्रास ना. मातशें भाऊ बसला बसला हां बस चला. आतांचें कशें स्रिंग कॅच कॅच. आनी ते प्रॉब्लम कितें, फाटल्यान गर्लफ्रेंड आल्यार लोक तेका पळयता, हेका पळयत ना. हो थंय रेवन मिल्ला गर्लफ्रेंडाक लोक मगे बॉयफ्रेंड गो हय कितें हां काय ना भाऊ बेश्टे पळयता, गाडी पळयता, गाडी FZ अशें आसलें. परतून पयलींच्या राजदूतीचीं नांवां फुडें महादेव, महालक्ष्मी प्रसन्न, गणपतीचो फोटू, महादेवाचो फोटू, त्रिशूळ, अशें फाटल्यान बाबांचा आशिर्वाद, आईचा आशिर्वाद, थांब लक्ष्मी कुंकुलावते, फाटल्यान ते मॅटींग अशें रबराचें टायरा कडेन. आतांचें कशें, आतां तसं कांयच ना. मॉन्स्टर हेटीन कितें स्पोर्ट्स, हेंचो मागीर केन्ना स्पोर्ट जाता ती वेगळी गजाल. ते पळोवन फाटल्यान तांबडो शिंगाचो बैल बुल म्हणून कित्याक लायतात तें म्हाका कांय खबर ना, आसता फाटल्यान नंबर पट्टी फाटल्यान. परतून दुसरी गजाल, हे आतां भजनां बीन जातात, तुमी पळयलें आसतलें
अजित कडकडे घालता ते दिसतो हेतून घातलो अजित कडकडे खंय ते गोविंद विठ्ठल बोला विठ्ठल हा बोला विठ्ठल ते थंय गातालो तो बरोबर सारखे सुभासा गेला सारखे तो असलो थंय आणलो त्यांना तर बोला विठ्ठलान अजित कडकडे गाता कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर चंद्रभागे पांडुरंग डोळे कशे उडीन आता मी लग्नाक गेले असतले थंय जेवणाक कशी गर्दी अयर ना दिले आता जेवणाक पयलीं थंय हजरलो अयर कितें मागीर ते जेवण घेतले लायनीक घेतले सुरू तेंचे लायनीक घेवपाक घेतले जाल्यार ते मागीर जेयताना कशें फ्रंट काय असो ना भिंतीच्या आड आसा मागीर कोणी म्हणजे राजन जेयताय अरे अयर दिलो उद्या दिलो खूब त्याच्याकडे डायरेक्ट दिलाय ना हे पाठ पडलो मदींच वाटत मदींच कोण राजन केन्ना आ अयर मागीर रे गर्दी हा न्हू मागीर सगळें जालें की मागीर तुला तुमी जर हेका पळयलेत खंय कुत्र्यांक पळयले वाटेनसून येता जाल्यार तूं पणजे बिणजे हांगा तूं अंदून पळयलो जाल्यार कुत्रे कशे आसा मागीर ते म्हणटा कितें ते आपल्या भशेन राती हो असलो करता हो तो रातचो मागीर ते कशें सगळे डिटेक्टीव काय कुत्रे सारके लायनीन अशे न्हिदले तुजो आं हो न्हू तो म्हणटा अशें कुत्र्यांचे थंय आसता दुसरी सिस्टम आतां तुमकां पळयलें जाल्यार इस्कॉलान भुरगे प्लेजीक उबे आसतात बारीक बारीक केजीचे तांकां जर तुमी लायन क्लास सावधान म्हटल्यार काय ते भुरगे तांकां लायनीन दवरतात न्हू केजीचे भुरगे ते लायनीन दवरले अशें जाल्यार तांकां तें हें नासता कितें तांकां कशें रावपाचें बीन खबर नासता मागीर टिचर मागीर तांकां सुरू केलें एकदां तेंचें भारत माझा देश आहे मागीर ते भुरगे अशे म्हटलं जाल्यार म्हटलं ना जाल्यार ना टिचर शुभम मारता शुभम टिचर मारता म्हाका कितें म्हणटात ते मदीं टिचर आम्मा आयले टिचर ते हागले थंय जागले आम्मा टिचर थंय तूं वगैरे हांगा बाय अशें आसता आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट साईनाथ फडटे फोंडेच्यान शोलेचो रिमेक करपा आहा भितून गब्बर क्रिस्टोफर आनी ठाकूर पर्रीकर जाता अशें सीन आहा पर्रीकरा बांदलेलो आहा आनी हो गब्बर तेच्या फुड्यान भोंवता अरे ओ पर्रीकर कितने आदमी थे कुछ नहीं बस एक आदमी नहीं एक औरत थी जयंती नटराजन उसका नाम था वो एक औरत पूरा धंधा मिट्टी में मिला के ही गई हाँ और तुम लोग उसको दिल्ली जाने दिए और आए खाली हाथ हाँ क्या करता परिकर तू टेंशन मत ले तुझे और तेरे आदमी को मैंने पैकेज रखे पैकेज हम कौनो पैकेज वैकेज नहीं मांगता अरे उस पैकेज से हमारा क्या होगा उस 8,000 के पैकेज में हमारा क्या होगा हाँ बोल रहे मेरे को परिकर उस 8,000 में मेरा क्या होगा अरे उस 8,000 में बसंती तो क्या दन्नू भी नहीं नाचने वाली हाँ सच में या इट्स रियली नहीं नाचने वाली वो नहीं नाचने वाली अब इतना बांध के रखा है और करना क्या अच्छा इतना बांध के रखा है तो करना क्या है हाँ बोल मुझे तेरे को क्या लगा मेरे को 8,000 का पैकेज देके हाँ क्रिस्टोफर खुश होगा शाबाशी देगा हाँ शाबाशी देगा आई एम सॉरी सॉरी के बच्चे पहले जग मारी बाद में सॉरी आग थू मैं परिकर हूँ हाँ चाहो तो तुझे भी 4 सर्फ एक्सेल के पैकेट भेज देता हूँ भेजने की बात कर रहे हैं हाँ मैंने आज तक कभी सफेद कपड़े नहीं भी आई एम ऑलवेज ब्लैक हाँ हमेशा काले पहनते आऊं सॉरी क्रिस्टोफर आई वॉज नॉट नोइंग हाँ ये थू करने का क्या फायदा हाँ अब बात केंद्र सरकार किस बात पहुंची है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं इसलिए ये हाथ मुझे दे दे नहीं ये हाथ मुझे दे दे नहीं ये हाथ मुझे दे दे
आनी इश्टानो, हे असले 15तले कांय वेंचीक निवडक अशे 8-9 पार्टिसिपंट्स जेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान आमच्या स्टुडियोन येवन ऑडिशन्स दिले आयतारा आनी परफॉर्म केले आनी आपलो टॅलंट एक्झिबीट केलो. हिंकां पळोवन खरेंच दिसता की गोंय खरेंच एक कलाकारांची खाण आसा आनी अशे खुबशे कितलेशेच कलाकार आसतले गोंयांत जे त्या दिसा पावोंक ना ऑर मे बी नेक्स्ट टायम ते येतले आनी हांगा परफॉर्म करतले आनी ऑडिशन्स दितले. ह्या ऑडिशन्साचो रिजल्ट नेक्स्ट संडे डिक्लेअर जातलो, नेक्स्ट संडेच्या एपिसोडान डिक्लेअर जातलो. सो पळोवंक विसरूं नाका. जस्ट इमॅजीन दर आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30 आनी तुमकां चवथीच्यो हुनहुनीत परबी बरी चवथ फुलया, बरी सेफ चवथ फुलया, बरे आनंदान चवथ फुलया, एन्जॉय करा. पण पळोवंक विसरूं नाका जस्ट इमॅजीन प्रुडंट मिडियाचेर. नमस्कार. Just imagine.